नमस्कार गोवंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। म्हामार्ग रुंदीकरणा आड निमणे भोमा पंचायतीन घेतलो थाराव। केंद्र आनी गोंयच्या पीडब्ल्यूडीक बरयतले पत्र। ग्रामसभेत 2 गटांत वाद। साळोली धरणाच्या कॅनलाच्या भमरुबड्डी उदका कॅनलाची दुरुस्ती। मात दुरुस्ती कामात रेल्वे बदला मातयेचो जाता वापर। लोलये फिल्म सिटी ग्रामस्थांचो विरोध। आयतारा ग्रामसभेत लोकांनी उक्तायलो विरोध। फिल्म सिटींचेर खासा ग्रामसभा आपोवपाचो घेतलो निर्णय। बेतोडेच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणासावन वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद। पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन नाणी दवरल्यात तांणी सांबाळून। आवाजाचें प्रदूषण, लायट, रस्ते आनी उदकाचे विशयावेल्यान मोर्चे ग्रामसभेत चर्चा। आमदार जीत आरोलकराची ग्रामसभेक हाजेरी। आनी सचिव निकिता परबाची सच्ची गैरहजेरी आनी अनियमिततेच्या मुद्द्यावेल्यान वेर्ला काणका ग्रामसभा बरीच तापली। सचिव निकिता परबाची बदली करपाची जाली मागणी। आता खबरो विस्तारान। आयतारा भोमा पंचायतीची ग्रामसभा हायवे रुंदीकरणाच्या विशयावेल्यान परत तापली। ग्रामसभेत 2 गटां मदीं वादूय जालो। निमणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो। पंचायत केंद्र सरकार आनी पीडब्ल्यूडी खात्याकूय ह्या विशीं पत्र बरयतले। मुख्यमंत्र्यांकूय मेळटले। बोमाच्या नागजर वाठारांतल्या घरांक हात लावचे नात। पीडब्ल्यूडी खात्यान जारी केल्ल्या राजपत्रांत नमूद जाला अशें सरपंचान सुरवेक सांगले। हाचेर थळाव्यांनी बोवाळ घातलो। हे सगळे केंद्र सरकाराच्या हातांत आसा, पीडब्ल्यूडीच्या न्हय। सरकार बॉम्बकारांक फटयता आनी पंचायतीक हाची जाणीव ना असो आरोप थळाव्यांनी केलो। उपरांत ह्या वादावेल्यान सरपंचाचे समर्थक आनी विरोधकां मदीं पेटले लेगीत। पळयात। निमणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो। पंचायत केंद्र सरकार आनी पीडब्ल्यूडी खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले। मुख्यमंत्र्याकूय मेळटले अशें सरपंचान थळाव्यांक उतर दिले आनी बोवाळ शांत जालो। नॅशनल हायवे आम्ही रेग्युलेशन घेतला। एक दरपाचे सेंटराक, एक दरपाचे पीडब्ल्यूडी आणि सीएमआकडे वचपाचे हे डिसिजन। आम्ही आमचा प्रश्न जो मांडला पळय आमकां दुख एकाच गोष्टीचे आसा। जे टायमार हे लोक प्रियोच्या गांवांत हो जो हे पडटा बोमगांव, त्या बोमगांवाच्यान 1.5 वर्स जालें एज्युकेशन चालू आसा आनी हे लोकांक खंय तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान फटयले गेले वयता। तेजी सविस्तर हे लोक आपल्या परीन सारखे मांडलेले आसा। बाबा गव्हर्मेंट खंय चुकता, आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागले। आमी जर रॉंग उलयता जाल्यार तुमी आमच्या समोर येवन आमकां क्लॅरिफिकेशन दिवचें। आयज आयतारा जाल्ली भोमाची ग्रामसभा NH 748 जो भोमांतल्यान वयता तेजेर एक्सपान्शना वयल्यान बरीच तापली। लोकांनी पोटांतल्यान तिडक काडून हेका विरोध केलो। हाचेर मागीर जाप दितना सरपंचान एक थाराव घेतलो कितें आमचो हो जो एक्सपान्शन आसा तो आमचो विरोध आसा। भोमचे लोक थळावे हेका विरोध करता तशें एक लेटर सेंटराक एक PWDक बरोवपाचें। तशेंच
सीएमाची भेट घेवपाची. सरपंच 7 पंच मेंबर आनी थळाव्या वांगडा हे लोक मेळटले आनी सीएमाचेर विचार करून त्यांचं सजेशन घेतले. आमचो एका विरोध आसा आनी तुमीच खंयचो तो मार्ग ठरयात हांगासर हायवे एक्सपांड करपाक कितें तो. आनी सीएम कितें सांगता, सीएम कितें उत्तर दितलो तें आयकल्या उपरांतूच ते फुडले कृती करतले. जेन्ना विशय सुरवात जालो ग्रामसभेक हो जेन्ना मुद्दो येयलो, सरपंचान सांगले नागजर म्हणटा ते जो वाठार आसा त्या वाठारांतली खंयचीच घरां वचनात आनी ही एक नोटिफिकेशन काडला PWDन. पूण लोक हे आयकपाक तयार नासले. ते म्हणटा PWD हांगा लागना, हे सगळे सेंटराच्यान वयता आनी सरकार, गोंयचो सरकार म्हणटा तो हांकां फटयत येयल्लो आसा. आतां हांगासर एक विशय असो आसा, 3 अलायनमेंट हांकां दाखयले. आतां 3 अलायनमेंटाचो विशय म्हणटा तो खूब पयलींच्यान चलत येयल्लो आसा. एक म्हणटा तो एक्झिस्टींग जो रोड आसा, आतां तुमी फाटल्यान पळयतात तोच व्हडलो करपाचो. दुसरो म्हणटा तो एक फ्लायओव्हर घालपाचो जाका लागून घराक डॅमेज जावची ना. आनी तिसरो म्हणटा तो बायपास, त्या वाटेन शेत आसा, शेतांतल्यान एक रस्तो काडपाचो. आतां खंयचो कितें तो आतां सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें. तांकां हायवे एक्सपान्शन हायवे हांगासर जाय व्हडलो, पूण मार्ग कितें खंयचो बरो, घरां तितून घरां उयची ना आनी कोणाक त्रास जावचो ना असो तांकां हें जाय. ते सीएमाक मेळ्ळ्या उपरांतूच कळटलें. आनी एक मेन गजाल जाली ती हांगा बोरात तापले, हांगासर कन्फ्रंटेशन जालें. जे सरपंचाचे सपोर्टर आसले, पंचाचे सपोर्टर आसले, जेंच्यांनी म्हणूंक लागले हेज्या एक्सपान्शनाच्या फावरान प्रेस घेतलेली, तेज्या वयल्यान तेजे सपोर्टर आनी जे कोण थळावे विरोधाक आसले त्यांच्या भितर बरेंच पेटले, एकामेकाच्या आंगार धांवन गेले, पुलिसांची मध्यस्थी जाली. तेन्नाच सरपंचान एनावन्स केलें कितें आमी एक लेटर बरयता हेका विरोध करपा खातीर आनी सीएमाक मेळटा म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हिरण्येश अडारकर सयत रिपोर्टर समीप नार्वेकार. सावली धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केपें भोमरुमड्डी शेतकारांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या दुरुस्ती कामात रेवे बदला माती वापरप चल्ला. पळया हो खासा रिपोर्ट. दक्षिण गोंयची तान बागोवपी साळावली धरण शेतकऱ्यां खातीर मोठो आधार आसा. हेच धरणाचे उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भमरुमड्डी वाठारात शेतकऱ्यांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हणल्यार हे दुरुस्ती कामात रेवे बदला मातयेचो वापर सुरू आसा. माती आनी सिमीट वापरून हे अशे तरेचे काम चल्ला. हांव आसा भोमरुमड्डी केपें हांगा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हो जो मेन कॅनल जो आसा हो कॅनल साळावली डॅमांतल्यान हितूंतल्यान उदक व्हांवता आनी हेजें जें रिपेरींग काम जें आतां शेतां रोवपा आसा आनी हेजें रिपेरींग काम खंय तरी चालू आसा आनी तें रिपेरींग काम करपाक जाय आसलें शिमीट आनी रेंव मिक्स करून तेजें पॅचींग मारपाक जाय आसलें. पूण तुमी पळोवंक शकता हें जें पॅचींग मारलां तें माती आनी शिमीट मिक्स करून आनी तुमी ही येदी मोठी निश्काळजीपणा कॉन्ट्रॅक्टर जेणे बी कोणें कॉन्ट्रॅक्टाक काम घेतला आसा तेजी निश्काळजीपणा दिसून येता. आनी आमी बी फर्स्ट टायम पळयलां असले जी कामां आसात ती मातयेन केल्ली. आतां खंय तरी रेंव मारक जाल्या या शिमीट मारक जाल्या हें आमकां खबर ना, हें कॉन्ट्रॅक्टराकूच खबर आसतलें. आनी असल्या कामाचेर, असले सामकी घाणेरड्या कामाचेर खंय तरी WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेणें एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी सुभाष शिरोडकरान हें येवन स्वता येवन पळोवपाची गरज आसा हें काम की असले हेजे कॉन्ट्रॅक्ट घेता या असली कामां जी घेता रिपेरिंगाची हे कशें करतात ते. आनी हेजेर बीन जे प्रशासन हेजे रिलेटेड प्रशासन आसा तेणें बी अशी हे कामाचे एक्शन घेवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. लोलये काणकोणा ग्रामसभेत प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. ग्रामसभेक 206 लोक हाजीर आशिल्ले. फिल्म सिटीच्या विशयावेल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. फिल्म सिटी खातीर खासा ग्रामसभा आपोवपाचो निर्णय ह्या वेळार आयतारा जालो.
ग्रामसभा तुमचे हांगा फिल्म सिटीजाचेर पॉलिटिकल प्रेशर बी आसा ना तशें कांयच ना पॉलिटिकल प्रेशर ना तशें कांयच ना लोलये पोळी ग्रामपंचायतीत आज ग्रामसभा जाली. ही ग्रामसभा जरी आम आशिल्ली तरी लोकांनी जो विषय चलता काणकोणा फिल्म सिटीचो ह्या विशयाचेर तांकां मागणी केली ते ह्या विशयाचेर डिस्कशन जावचें. सरपंचान सांगलें आनी अन्य पंचांनी सांगलें की हो विशय एजेंडा भितर ना. तरी पूण ह्या विशयाचेर डिस्कशन जालें. दोन गट आशिल्ले जे कांय गटाक कांय लोकांक जाय आशिल्ले फिल्म सिटी जाय आनी कांय लोकांक फिल्म सिटी नाका आशिल्ली. अखेर अशें ठरलें की सरपंचान सांगलें ह्या विशयाचेर स्पेशल ग्रामसभा जातली. गांवां कॅम्पेन जातलो ग्रामसभेचो आनीक ह्या ग्रामसभेक ठरतलें फिल्म सिटीच्या संबंदान. पोडलेवाडो बेतोडच्या शशिकांत गांवकाराक ल्हानपणासावन वेगवेगळी नाणी जपून दवरपाचो छंद आसा. पोर्तुगीज कालीन ते आतां मेरेन ताचे कडेन सगळ्या तरेची नाणी आसात. पळोवया खासा रिपोर्ट. पोडलेवाडो बेतोडेचो हो शशिकांत गांवकार. पिराय 66. घरातली परिस्थिती गरीब आशिल्ल्या कारणान फक्त 7वी मेरेन शिक्षण. ल्हानपणासावन ताका नाणी एकठांय करपाचो छंद. पोर्तुगीज काळासावन ते आतां मेरेन ताच्याकडे सगळी प्रकारची नाणी आसात. इतलेच न्हय जाल्यार फ्रांस, पोर्तुगाल ह्या देशांतली नाणी लेगीत तांणी जपून दवरल्यात. ह्या ताच्या कामगिरी खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताचो भोवमान लेगीत केल्लो अशें शशिकांत सांगता. आयकात. ते पयशे मोडपी न्हू कॉइन बी मेळ्यार ओडिनाल तूं ना म्हाका मेळ्ळे न्हू हांव ते केन्नाच परत बोल्साची दिनाशिल्लो कोणाक एकदां येयले न्हू म्हाज्या हातीन कॉइन हाती येयले म्हणटच बोल्साचे काडीन नाहलो भायर. ना वेगळे तरेची येयले न्हू ते काडप ना हे आतां चालू पळय आसा जायना काडचे पडले ते कोण काडिनाशिल्लो अशें न्हू कोण काडटालो वेगळे डिजायनाचो येयलो म्हाज्या हातीन कळ्ळो तो काडप ना. आमी आसा शशिकांत रामा गांवकार पोडलेवाडा बेतोडा हांगा. जो म्हाजे फाटल्यान जो आसा तो तेका जे नाणे वेगवेगळे नाणे जे आसा ते जतन करून दवरपाचो छंद आसा. आनी ह्या छंदाक लागून तेका पयर गेल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत मुख्यमंत्री जेन्ना बेतोड्या येयल्लो बेतोडे जे सभागृहाचें उद्घाटन केलें बेतोडे पंचायतीचें तेन्ना तेजे हस्ते तेजो गौरवूय केल्लो आसा. आनी तेणी विविध नाणी अशी जी एकत्र करून दवरल्या ती फ्रांसाची आसा, पोर्तुगाल टायमाची तेन्नाची नाणी ताका मेळिल्ली आसा तिवूय बीन तेणी जतन करून दवरिल्ल्या. आनी एक कंपनीन तेका एक नाण्याची 8,000 सुद्दां किंमत दिता म्हणून सांगल्या. जे विविध वेगळे नाणे आसा पूण तेणी ते नाकारलेले आसा आनी तेणी ती जतन करून दवरल्या. तेजी उद्देश फक्त इतलोच की बाकीची जे पयलींची जे फाटली जी पिळगी येतली मुखाल्ली पिळगेक ह्याची नाण्याच्या संदर्भात हे कळो जाय म्हणून तेणी ते जतन करून दवरिल्ले आसा. आनी सुरवाती एक पैशा लावन ते विविध नाणे जे येयल्ले ते सगळे तेणी जतन करून दवरिल्ले आसा. शिवराम जो आसा ते ल्हानपणा पासून तेका तो वेगळे पद्दतीचे नाणे एक जतन करपाचो हो छंद आसलेलो. त्या खातीर तेणी आतां तेजी सत्कारूय जाल्या विविध ठिकाणी तेजी सत्कार जाले. पूण मुख्यमंत्री राजकीय जी व्यक्ती आसा पॉलिटिकल जे मुख्यमंत्री गोवा राज्याचो तेजे हस्ते तेजो सत्कार जाल्लो आसा, तेजो सन्मानूय जाल्लो आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान खुद्द तेका सांगलेलें आसा विविध ती नाणी जमिल्ली आसा तुजे कडेन 1000ची नाणी आसा काय कितें 100ची नाणी आसा काय कितें ना जाल्यार ती आपूण दितले म्हणून सांगलें. तो त्या नाण्याची वाट पळयता. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. मोरजेची ग्रामसभा आवाजाचे प्रदूषण, वीज, उदक, रस्ते अशा साबार विशयांचेर बरीच तापली. तातूंत खणिल्ले रस्ते बेगोबेग पुरोवन येरादारी खातीर सुरळीत करचे तशेंच मदल्या वेळार सर्गेस्त आमदार काशीनाथ शेटगांवकाराचो पुतळो उबारपा विशींचो थाराव ग्रामसभेत मंजूर जाला. ह्या वेळार थळावो आमदार जीत आरोलकार हाजीर आशिल्ले. आयतारा जाल्ल्या मोरजेच्या ग्रामसभेत आवाज प्रदूषणाचेर आळाबंदी हाडची अशी मागणी करीत थळावे बरेच तिडकले. जो कोण कायदो हातात घेता ताचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय असो सूर तांणी लावन धरिल्लो. मात मोरजे वाठार सायलंट झोन आसूनय आवाजाचें प्रदूषण कशें कितें चालू आसा असो प्रश्न खुद्द आमदारान ह्या वेळार उपरासलो. सर्गेस्त आमदार काशीनाथ शेटगांवकाराचो पुतळो उबारपाचो थारावूय घेतिल्लो आसा. मात हे मंजूर जाल्ले थाराव आपल्या मेरेन पावनात. देखून पंचायतीन हाचे फुडें गंभीर्यान घेवचे अशी ताकीद
ह्या वेळार आरोलकारान दिली. रेस्टॉरंटात तुम्ही हे लायतात घसावण लायतात तर म्हणते म्हाका म्हणाले तुका ते हे लावून लाय माझ्या म्हटलं देगेक हांगा म्हटलें रस्त्यासून कडेन व्हर मारलो तो येतलो म्हणटा तुमच्या हेजे हे दिसावणी परत तुमी म्हाका थंयच धरतले म्हणटे सर माझो एकूच रिक्वेस्ट कोण ऑफेन्स करता कोण कायदो हातीत घेता तेचेर डिपार्टमेंटाची आसा तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय प्रॅक्टिकली वचून हे न्हू की पयल्या वयर वचप तितक्या पुरते ते बंद करतात परतून चालू हलवून हे सारकें न्ही ऑफेन्स करतात तेका शूट करपाक परमिशन आमी घाली ना आमदार सो अशें कितें जालें इंटिमेशन आमकां म्युझिकाचो विशय सायलंट जावन जाल्यार म्युझिक वाजता कशें बंद करपाचें तुम्ही बंद कर म्हाका सांगा हे चालू आपण आता तेच तुका सांगता सीट केल्ले चालू जाता ह्योच विशय 2-3 नांवां सुद्दां ते सीट जाल्ले चालू कशें जंक्शन ब्युटिफिकेशन करतले पळय तेतून ते मदल्या वाड्यार एक स्वर्गीय आमदार काशीनाथ शेटगांवकर हांचो पुतळो जावचो त्या हेचेर जंक्शनार तेंचो पुतळो आसचो न्हू तेंचो प्रॉब्लेम कितें जाता थाराव ते घेतात पूण थोडे थाराव म्हाजे कडेन पावना हांव तुका कित्याक पावना थोडे थाराव म्हाजे कडेन पावले आनी ते स्टाफा कडेन धाडटात हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तुमच्या वाडा जाल्यार तुमच्या कित्याक तुमी पर्सनली घेवन म्हाका थंयसरलो एक्झॅक्ट कितें इश्यू जाला आनी कशें करूं शकता ते एक्सप्लेन करा तेन्नाच म्हाका कळटलें तुमी थाराव जर स्टाफाक घेवन धाडटले म्हाजे कडेन म्हाका कशें पडटा स्वप्न पडटलें बाबा हे हांगसर कशें आहा कितें वॉर्ड मेंबर तुमी तुमकां खबर आसूंक जाय कितें कितलेशे ठराव घडले तुम्ही खंय येता तुम्ही सांगात ना प्रॉब्लेम कितें आहा पळय हांव सांगता PWDचे भायले फॉलोअप करता तांकां म्हाका पर्सनली एक 2 दिसा फॉलोअप करता मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाता 8 दिसांनी एकदा तेन्ना कळटा ह्यो पंच बाबा थंय येयलो फायल मागतालो ह्या गोश्टी जाल्ल्या तुम्ही कितले फावटी म्हाका विचारले ते सांगा तुम्ही कितले फावटी विचारले म्हाका तुम्ही कितले फावटी म्हाजे कडेन येयले खिंड मोर्जे ते आशवे मेरेनचो रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो आसा तेन्ना अशा रस्त्याचेर अवजड वाहनांक बंदी घालपाची मागणी थळाव्यांनी केल्ली. विजेच्या समस्येचोय प्रश्न ग्रामसभेत तापलो तेन्ना ह्यो दोनूय समस्या सुटावे करपाचें आश्वासन आमदार जीत आरोलकारान थळाव्यांक दिलें. सगळो रस्तो पिड्ड्यार जालो नॉट म्युनिसिपल फॉर एज्युकेशन आमच्या लोकांची धाडण जाता रोड आहा बारीक भुरगीं भायर सरता तो रिस्की आहा बंद जावपाचो म्हणजे कितें करतले तुमी सांगा कितें मात रोड मार्केटांनी कामां घालप दुसरे त्याच्या पयलीं BJP बोडून येतले नो एंट्री फॉर एव्हरी पाण्याचेर जातले 100%. तुम्ही पयले आसतले वोल्टेज फ्लक्च्युएशन हेच्या पयलीं कितले जाता आनी आतां कितले जाता वोल्टेजीचो प्रॉब्लम पयलीं आसलो 11 केवी जावन जायना प्रॉब्लम आनी आमचो सबस्टेशन मोडचे अजूनच्या वाड्यार मांद्रे जाल्या कारणान आमकां बेनिफीट जाला तेजो. दुसरो विशय खांब्याचो टेंडर तेका पळय तशा डिपार्टमेंटाचो प्रोसेस आसता खांबे जे घातल्यात ते सरकारी खर्चान जाता आनी सरकारी खर्चान जेन्ना काडटात तेका तेचो टेंडर करचो पडटा आनी तो टेंडर प्रोसेस आहा ते खांबे आहा ते विदीन जे 6 मंथ्स हे सगळे तुजे आख्खे मांद्रे मतदारसंघाचे खांबे 11 केवीचे जे आहा ते सगळे काडटात. निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. त्रिपुरारी पुनवे निमतान विठ्ठलापूर सांखळे जाल्ल्या राज्य पावंड्या वयल्या नौकानयन सर्तीत लोकांनी व्हडा संख्येन रावन सर्तकांची उर्बा वाडयली. पर्यटन कला आनी संस्कृती तशेंच म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या जोड पालवान मनयल्ल्या ह्या उत्सवाक थळाव्या आमदारांनी तशेंच मुख्यमंत्र्यान हाजिरी लायिल्ली. वाळवंटी न्हंयची उदरगत जावप भोव गरजेची तशेंच वाळवंटी न्हंयचें उदक नितळ दवरपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलो. आम्ही ह्या नौकानयन स्पर्धेच्या निमित्तान सगळे जाण दर वर्सा आपल्यो वेगवेगळ्यो नौकानयन आपली कला दाखोवपा खातीर हांगासर येता आणि निश्चित रित्या एका पेक्षा एक बरे कलाकार आणि ह्या निमित्तान
पेडण्यापासून ते सांखळेपर्यंत हांव पळयतालो आतां जवळपास 25 बोटी पार्टिसिपेट जाल्या. तशें गोंयांत शीप बिल्डींग हो वेवसाय खूब पयलीं पासून चलता आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता धाकटी शीप बांदप आनी ताज्या उपरांत मागीर आपूण शीप बिल्डर जावप ही कला जी आसा ही जोपासतात. त्या खातीर सगळ्या कलाकारांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. वाळवंटीचो डेव्हलपमेंट ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जावपाक जाय. निश्चित रित्या वाळवंटीचो डेव्हलपमेंटूय जावपाक जाय आनी वाळवंटीचें उदक शुद्ध दवरपाचें कामूय बी आमचेंच आसा, सांखळेकारांचें आनी पर्याकारांचें आसा. तें वाळवंटीचें उदक हे शुद्ध दवरपा खातीरूय बी आमी सगळ्यांनी वावुरचें. वाळवंटीक कोयर उडोवचो न्ही, कचरो उडोवचो न्ही, कपडे धुवचे न्ही, घाण करचे न्ही. हे तितकेंच म्हत्वाचें आसा, कारण वाळवंटीचें उदक वयर आमी पिता, वयर तें लिफ्ट करता आनी ताजोच पुराय म्हणजे उत्तर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी ते आमी लिफ्ट करून तें उदक पिवपा खातीर वापरता. उदक हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी निश्चित रित्या त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान ह्या उदकाचेंच म्हत्व लक्षात घेवन तें उदक आमी आडयता. त्योच बोटी आमी उदकांत सोडटा. कोणाक फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज मेळटले, बट तें म्हत्वाचें ना, बट नैसर्गाचें जतन करपाचो हो उत्सव आसा. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचो भाव साईश बोरकार आपल्याचेर अत्याचार करता, तो म्हजो पाठलाग करता, तशेंच आपणाक सेगीत त्रास दीत आसता अशी एफआयआर एका बायलेन आक्षेप पुलीस स्टेशनात नोंद केल्ली. ह्या प्रकरणा वयल्यान विरेश बोरकार हे प्रकरणूच चिड्डुपाक सोदता असो आरोप शेनवारच्यान जाता. आपणे ह्या प्रकरणात पुलिसांचेर खंयच चेपण हाडूंक ना. गुन्यांव करप्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय. लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव कायद्याक पयलीं मानता, उपरांत सगळें, अशें स्पश्टीकरण विरेशान दिलां. कालच्यान एक न्यूज आउट जाल्ली आसा म्हाज्या भावा बद्दल आनी एक इन्सिडेंट जाला तेज्या बद्दल. पूण हांव आयज क्लियरिफिकेशन दिवपाक सोदता जावं सांगपाक सोदता तें म्हणजे जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो क्लियर कट एक पर्सनल इन्सिडेंट आसा आनी जी आमची आनी मेसेजी व्हायरल जाता. तुमी पळयता जाल्यार खुबश्यो मेसेजी व्हायरल जाता आनी तितून आमचे जे ऑफिस स्टाफ इनवॉल्व आसा म्हणून घातलेले आसा. हांव तुमकां परत सांगपाक सोदता आमचे ऑफिस स्टाफ कोणूच इनवॉल्व ना आनी आमचे जे आरजीपीचे ऑफिस बेरर जावं मेंबर्स आसा ते हितून कोणूच इनवॉल्व ना. आनी जी आमी ह्यो मेसेजीस आउट जाल्ल्यो आसा जावं व्हिडियोज आउट जाल्ले आसा तितून अशेंय सांगलेलें आसा की हांव हॉस्पिटलायज जाल्लो म्हणून. अशें कांयच जाल्लें ना. सो खुबश्यो आतां मेसेजीस जावं व्हिडियोज चालूच आसा. दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता की जी कंप्लेनंट आसा कंप्लेंट केल्या आनी जो म्हाजो जो भाव आसा ती दोनी फ्रेंड्स आसली. फ्रेंड्सा भितर मिसअंडरस्टँडींग जावं कितें जालें आनी कितेंय घडणुक्यो जाल्ल्यो आसा त्यो घडणुक्यो हांवें केन्नाच सपोर्ट केल्ल्यो ना. जावं कंप्लेनंटान जेन्ना अप्रोच म्हाका पासून केलो, म्हाका पासून सांगलें तेन्ना हांवें केन्नाच तांकां हाडूंक ना की तुमी कंप्लेंट करूं नाका म्हणून. जावं पुलीस स्टेशनार जावं पुलिसांक पासून हांवें केन्नाच प्रेशरायज करूं ना की तुमी एफआयआर करपाचें करूं नाका बीन म्हणून. सो एज अ लॉ एबेडिंग सिटीजन जावं एज अ एमएलए ऑफ सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचो आरजीपीचो एमएलए म्हणून हांव आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करता, गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता. हांवें केन्नाच तांकां प्रमोट केल्लो ना, जो सपोर्ट केल्लो ना, जावं हेच्या फुडेंय केन्नाय करची ना. कितेंय जें आसा आतां फुडें जें घातलेलें आसा आयज ऑलरेडी ती एफआयआर जाल्ली आसा जावं कोर्टान गेल्ली आसा. सो ते कोर्टान कितें आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो जावं तेजो कितें सत्य आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो. पण हेज्याय मुखार हांव सांगूंक सोदता की हेज्याय मुखार समज अशें कितें घडलें जावं हांव केन्नाच म्हाजो भाव आसूं जावं आमचे पार्टी बेरर्स आसूं, आरजीपीचे पार्टी बेरर्स आसूं, आरजी मेंबर्स आसूं, तांकां कोणाकूच सपोर्ट करपाचो ना. आनी कोणाकूय अशें दिसता जावं कितें अशें घडलां कशें दिसता ना तुमी आमकां सांगपाचें, आमी तेजेर कितें आसा तें एक्शन घेतलें आनी तें फुडें काडटलें. आमी केन्नाच हेज्या पयलूय आमी आमचे जे आरजीपी मेंबर्स आसा जावं कोणी अशें बिहेव करताले कितें आसा नाल्यार तांकां आमी काडून उडयल्लें आसा. सो आमी लोकां वांगडा रावतले. कोणीय आसा आमी जो ओथ हांवें घेतलेलो आसा बिंग अ एमएलए म्हणून ओथ घेतलेलो आसा तो ओथ हांव निभोवपाक आसा. हांव जो लॉ एबेडिंग ओथ आसा जावं लॉ प्रोटेक्ट करपाक आसा, लॉ घडोवपाक आसा, तो ओथ घेवन हांव फुडें वयतलो आनी लोकां वांगडा रावतलो. जर आमचो कोणी गिल्टी आसा तो गिल्टी प्रूव जालो नाल्यार तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. आनी तेंच हांवें केन्नाच असो सपोर्ट करूं ना, हांवें तांकां फुडें काडूंक ना. जावं जो पुलीस आसा जो खंयच्याच हेंचेर आमी दबाव हाडूंक ना, खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर दबाव हाडूंक ना. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर